कवचा खातीर तुमकां बोटी मागलेल्यो सागर कवच पळय हा हे मॉक ड्रील आसता हो एक दर्यावयलो तो मॉक ड्रील करता पळय तेन्ना तांकां बोटी जाय आसता आनी आमच्या रुटिनाच्यो बोटी आहा पळय त्यो आमचे 3 आसा बोटी त्यो आमी दिवंक शकना हेज्या खातीर ते आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी कोस्टला कडेन मागता सगळ्या कडेन आपापली लिमिटेड आसा सो आमच्या डिपार्टमेंटाचे डेली रुटीन वर्काचे दिवंक जायना म्हणून आमचे ओपन टेंडर मागता आनी त्या दिसाक जितके दिसाक जाय पळय तितकेच खातीर ती तेंची सोय करता कितले अशें घेता तुमी सगळे ओपन तांकां 8-10 दिता सागर कवच न्हू इन्सिडंट जातालो पळय इमर्जन्सी तेन्ना सडनली वचपाक जाय आसता त्या प्रमाणान ते ड्रील मारता जेन्ना इन्सिडंट जाता पळय तेन्ना खंयचोय ते हें पळयना खंयचोय वापरता तश्यो त्या खातीर तांकां जितके दीस जाय त्यो तांकां वापरूंक दिता आनी दॅट इज फॉर द गव्हर्मेंट यूज ओनली आमी आतां मागता पळय हे बोटी दॅट फॉर द गव्हर्मेंट यूज नॉट फॉर एनी अदर पर्पज कळ्ळें तुका ओके नवी ती हॉर्स पॉवर बीन चड आशिल्ले मागतले तुमी काय तो मॉक ड्रील म्हणजे एंटी नॅशनल कितें जाता पळय तेज्या खातीर आनी ते इमर्जन्सीक बाकीचे खंयच्याय रावचेच पडटा त्या प्रमाणान तांकां मॉक ड्रील करपाक वचूंच कितेंय जाय सो त्या प्रमाणे ते आमचे आपले रिक्वायरमेंट दिता त्या प्रमाणे आमी मागता आनी डिपार्टमेंट तो बेर करता पूण आतां जे मागतले पळय तुमी न्यू डायरेक्ट हे डिपार्टमेंट नव्यो घेतल्यो काय ना रे बाबा कॉन्ट्रॅक्टाचेर टेंडर दिलें कॉन्ट्रॅक्टाचेर कोण कमी आहा पळय तांकां त्या दिसा तांकां धाडटले तेंचे ते दीस सोंपलो की विशय सोंपलो ओके ते दीस नवें कांय न्हू ते 10 वर्सांनी ती प्रॅक्टीस तेंची चालू आहा 10 वर्सां एक डिपार्टमेंट आपलो सेक्रेटरी हें कसो दिता इट इज पार्ट ऑफ द ड्युटी कशी समजता पूण आतां तुमकां जे डिपार्टमेंटाक जे शॉर्टफॉल आहा पळय ते नवे रिक्रुटमेंट हेचे खातीर मागला तुमी कितें त्यो बोटी पळय आमच्या आहा ते जे जायो ते 2-3 बंदर आहा तांकां ते करतात जे रिपेअर आहा तेवूय करतात ते आमचो सेट जाल्लो आहा ते रेग्युलर रुटिनाचे काडून दिवंक जायना म्हणून तांकां स्पेशल अशें दिता आनी 10 वर्सां दिता आतां दिना